आमच्या बरोबर आसा आता मंजुनाथ दुकळे जे श्री रामनाथ दामोदर संस्थेचे अध्यक्ष आसा. आमी सध्या तांचे कडेन मुलाखत घेवपाक आयला आनी आमी तांचे कडल्यान जाणून घेवया की गुलालोत्सव हाची सुरवात कशी जाली, काळांतरान तो कसो बदलत आयला आनी की आतां कसो चल्ला. गुलाल उत्सव केन्ना स्टार्ट जालो हाजी कांय हें ना, म्हणजे तसो रिकॉर्ड ना. पूण मठग्रामस हिंदू सभा गुलाल उत्सव साजरो करतात 70-75 वर्सां जालीं. आनीक गुलाल तांकां मठग्राम आसतना हांगा सादर करपाचें कारण, मठग्रामस म्हणजे मडगांवचे 14 फॅमिली ओरिजिनल. मठग्राम इज मडगांव. दामबाब पयलीं मडगांव आशिल्लो अशें फाटली हिस्ट्री पळयत जाल्यार अजून म्हणजे इट इज नॉट 100% कन्फर्म, पूण हय 100% खंय आशिल्लो तो ना. बट आमी धरतात की लिंगार आशिल्लो, जाणटेल्यान सांगिल्लें त्या कोतान. आज पळय दामोदराचें लिंग फातोर्डा आसा, थंय दामबाब आशिल्लो. आनीक थंयच्यान जेन्ना पळय हें जालें म्हणजे बाटाबाटीच्या वेळार पुर्तुगेज ऑर मुस्लीम इन्वेजन, तेन्ना आमच्या जाणटेल्यांनी म्हणजे म्हाजनांनी देव थंयच्यान हालोवपाचो फुडाकार घेतलो. आनीक देव व्हरता आसतना तें लिंग इतलें व्हडलें आशिल्लें की तें वन पीस उखलून व्हरपा जायना जालो. सो ताजे 9 कुडके केले. ताजे 9 कुडके घेवन आमचे म्हाजन म्हणजे जे आशिल्ले ते कर्नाटका सायडीन गेले आनी तांकां सांगिल्लें की तें जमनीर दवरपा जायना. सो ते वचून वचून मँगलोर पर्यंत गेले. आमचे आज म्हाजन मँगलोर पर्यंत आसा. म्हणजे वी कॅन फायंड फॅमिलीज ऑफ आमचे देवाचे कुळावीज 28 वांगडी पळय आसा, म्हणजे खुबशे वांगडे आमचे कर्नाटका आसा. आनी थंयच्यान मागीर देव परत हाडलो. हाडटा आसतना एक फॅमिलीन त्या लिंगाचो एक कुडको बसरूर ह्या गांवाक दवरलो आनी ते थंय सेटल जाले. अजून थंय बसरुराक दामोदराचें देवस्थान आसा आनी तातूंत तो पीस अजून म्हणजे कळटा प्रॉमिनंटली. आनी उरिल्ले 8 तुकडे घेवन ते पळय आयले, ते वाट चुकून जांबावले पावले. म्हणजे मेडे म्हूण आसा हांगा पलतडी, ते भानुदास देवस्थान म्हूण आसा, थंय ताजे त्या सायडीन पावले. आनी ताणें तेन्ना क्रॉस करून थंय तेन्ना हेमंत नायक म्हणून मॅट इन्चार्ज आशिल्लो. मॅट इन्चार्ज म्हणजे पुर्तुगेजा तेंपाक प्रत्येक गांवाची मॅटां आसतालीं आनी थंय म्हणजे इट इज सॉर्ट ऑफ चॅकपोस्ट. आनी त्या गांवचो इन्चार्ज तो हेमंत नायक म्हूण आशिल्लो. ताणें तांकां त्या राती आश्रय दिलो. एक जंगल न्ही, सो दे स्टेड विथ हिम आनी तांकां सांगिल्लें की हें लिंग जमनीर दवरपा जायना. सो आमच्या जाणटेल्यांनी मातशी बुदवणपणी केली आनी तणाचे गुडवे आशिल्ले, तणाचे गुडवे म्हणल्यार कळ्ळें न्ही, ताजेर ते दवरले पीस सगळे आनी ते रातचे हांगा न्हिदले. कित्याक रातचे वचप तेन्ना शक्य नाशिल्लें. दुसरे दीस उठून पळयलें जाल्यार तें लिंग थंय स्थापन जालें. तेन्नाच्यान दामबाब हांगा शिफ्ट जालो. असो एक हें आसा. आनी ताजे नंतर मागीर कितें जालें, मडगांवकार तांचो ग्रामदेव न्ही दामबाब, म्हणजे तांकां एक तांचो एक कितें अधिकार असो म्हणून तांकां 8 दीस पयलीं देवस्थान सगळें तांचे कडेन हँडओवर करून ते गुलाल करून एक 8 दीस तांकां एन्जॉय करपाक. पयलीं कशी प्रथा आशिल्ली की आमचे जाणटेले 8 दीस पयलीं सगळें तांकां मेजून दिता. म्हणजे तेन्ना देवूळय ल्हान आनी लोकूय कमी, म्हणजे आयदनां भांगर देवालें सगळें A to Z तांकां हँडओवर करून 8 दीस आमकां हांगा कांयच रोल नाशिल्लो. 8 दिसां तांची धुळभेट म्हूण जाता आनी ती धुळभेट जातकीर आमी परत तांचे कडच्यान सगळें चार्ज मेजून घेवन सगळें घेताले. कालांतराक बदल असो जालो की मडगांवकार वाडत गेले, म्हाजनूय वाडत गेले, थोड्यो गोश्टी तांचे कडेन हँडल जायना जाल्यो. आतां कितें जालां, पयलीं गुलाल रिस्ट्रिक्टेड आशिल्लो, ओन्ली फॉर दोज फ्यू. आतां हांगा लाखांनी लोक येतात. अवर गुलाल इज सपोज टू बी द लार्जस्ट होली इन एशिया. सो कालांतरान मागीर तांच्यान तें हँडल करपा जायना जालें. आनी कितें जाता, एंड ऑफ द डे गुलाल जाता खंय, दामबाबाले देवळां. कमिटी कोण, प्रेसिडेंट कोण, ऑल दॅट कम्स इन पिक्चर. सो परत लास्टाक दामबाबाक म्हणजे कितेंय चुकलें, आतां फाल्यां येतना गाडी ब्लॉक जाली, थंय कोणी पडलो, पाणट्यार कोणी कितें जालें जाल्यार खंय जालें, जांबावले जालें आसत. तर आमच्या जाणटेल्यान थोड्यो गोश्ट्यो म्हणजे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह म्हणजे चडश्यो आमचे कडेन घेतल्यो परत. आतां तुमी पळयलें जाल्यार मठग्रामस हिंदू सभा हांगा जेवण दिता कितें, ताजे भायर गुलाल ताणी स्टार्ट करात. म्हणजे दामबाबा देवळांतल्यान गुलाल व्हरतात आनी तो तांगेलो नेमस आनी ते 4 मठग्रामस आसता ते भितर वतात, रामनाथाक गुलाल घालतात आनी तो गुलाल हाडून
नंबाबाक घालतात आनी थंयच्यान गुलाल स्टार्ट जाता. आतां हांगा कितें जालां, आतां हांगा 12:30 सुमार भुरगे येतात, उमेदीन येतात, ते तांगेली ते ड्रम शाणे ते घेवन येतात, विच इज लावड. आमचे आसता ते शेहनाई आनीक ढोल ताशे ते बारीक आनी ते वाजयना फुडें लोक गुलाल स्टार्ट जालो म्हणून गुलाल मारून वतात. तशें न्ही, गुलाल 3:15 सुमार ते येतात. मठग्रामस्थान गुलाल घालो देवाक, रामनाथाक आनी नंबाबाक, म्हणजे इट इज लायक नंबाब आनी रामनाथ होळी खेळ्ळी. म्हणजे सोमाराक रातचो जो पळय नंबाब पालकेन बसून थंय वता रामनाथा म्हऱ्यार फांतोडेर, तो थंय आसतना तो गुलाल खेळून परत येता आनी सोमाराची आरती मागीर देव भितर येतरी जाता. ताजे नंतर मागीर अलंकार चेंज करून आमगेली मंगळाराचो प्रोग्राम स्टार्ट जाता अशें. सो आतां तो गुलाल कसो स्टार्ट जालो, केन्ना स्टार्ट जालो ताजें कांय हें ना. पळय गोंय म्हणटा तें पुर्तुगेज हाजे अंडर आशिल्लें, रेस्ट ऑफ द इंडिया वॉज अंडर ब्रिटीश रूल. सो गोंयाक गुलाल हो गोंयकार करताले. म्हणजे तो सुपारी हें करून, म्हणजे आतां पळय हो आतां ऑर्गेनीक गुलाल येता, सेम थिंग वॉज डन बाय अवर एन्सिस्टर्स. आनी तो गुलाबीच कलर जातालो न्हू, ताका म्हाका दिसता सुपारीचो पावडर हें तें करून तो गुलाबी कलर येतालो आनी तो गुलाल करून तो म्हणजे तो वापरताले म्हणून तो गुलाल जालो. शिगमो गुलाल आनी तोच वापरतात. म्हणजे आतां आमी परत लोक तेच वापरपाक लागल्या. मदीं कितें जाल्लें, आतां गुलाल म्हणल्यार सगळे कॅमिकल मिक्स करून येल्लो ग्रीन ते घांटी पळय आसतात ते कितें करतात तांगेली होळयेक, ते सगळे तरेचे कलर घेतात. ते कलर हांगा येवपाक जाय. म्हणजे देर आर फॅक्टरीज मॅन्युफॅक्चरींग. गुलाल म्हणटा ते फक्त आमीच वापरता हांगा. सो देर इज नो स्कोप फॉर एनी कंपनी टू प्रोड्यूस इट. लास्ट इयर आमी खंयचे तरी कॉलेजी कडेन टायप करून बिचोलेचे आमी ऑर्गेनीक गुलाल तांणी करून दिल्लो आनी आमी तांकां प्रमोट केल्ले. तुमी इंटरव्यू घेतिल्लो लास्ट टायम ना, आमी सगळे इंटरव्यूक तांकां प्रमोट केल्ले, पूण दीस इयर ते नॉट जालें. स्टार्टअप म्हणून तांणी स्टार्ट केल्लें भुरग्यांनी, पूण तें हें जावंक ना. सो इट इज म्हणजे आमी समजतात गुलाल हो प्युअर अशें म्हणून एक तो सिंबॉलीक म्हणून आतां तो गुलाल वापरलो. आतां गुलाल येता तातूंतय खुबशे कॅमिकल आसता, ग्लास पावडर आसता. आमी सगळे कडेन एनावन्स करतात की गुलाबी कलर वापरतात. इनफॅक्ट हांव थंय भायर रावन पोलीस आसता म्हजे बरोबर थोडे, कोणी ग्रीन येल्लो अदर दॅन गुलाल घेवन आयले जाल्यार आमी काडटात. इवन आतां हांव फेरये वचून भोंवन आयला, टील लास्ट इयर देर वर सम पीपल ते हाडटाले, ते आमी काडून घेताले. आतां कितें जाता, एकदां गुलाल स्टार्ट जातकीर जे पळय फ्लाय बाय नायट येतात ते घेवन येतात, तांकां आमी थंय वचपाक शकना न्ही. मागीर हांगा कोण घेवन येता तांचे खंयच्यान काडटा, कित्याक ताजें रिएक्शन जाता, खूब लोकांक त्रास जाता. आनी आमच्या जांबोलेची गुलालाची स्पेशलिटी म्हणजे हांगा बायलांक गुलाल लायना. लेडी कॅन वेअर अ व्हायट चुडीदार ऑर साडी अँड पास थ्रू द क्रावड, कोण चलयांक हें लावचो ना आनी लावपूय न्ही. आतां थोडीं भुरगीं येतात ऑब्वियसली आनीक एकमेकाक लागून मागीर ग्रुपान येतात, वीच वी टेल देम टू स्टॉप, पूण तें जायना. ही प्रथा एक पयलीं साकून आसा ती आमी दवरल्या. मागीर ताजे नंतर लोक पांट्यार न्हावपाक वतात आनी घरा वतात. थंय आमी थंय आफ्टर सर्टन पॉयंट डीप आसा थंय आमी दोरी बांदून बी दवरतात आनीक दे आर टेकींग प्रिकॉशन्स. लोकांकय आतां अवेरनेस आसा, नाजाल्यार पयलीं हांगा 3 वर्सान एकदां त्रिसाल म्हूण जातालें आनी एक कोणी मरतालो. हालीं तेंपाक म्हणजे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ना. लोकांक एक रिक्वेस्ट की ताणें वर्स पद्दती प्रमाणे गुलाबीच कलर वापरचो आनीक बऱ्या रितीन गुलाल खेळचो, म्हणजे इन कंट्रोल सॉर्ट ऑफ, आनीक सगळें सिस्टमॅटीक करून बरे भशेन ताणीय खूश जावन लोकांकय खूश करून लोकांक त्रास करनासतना गुलाल व्हरून लोकां कडेन मागणी. जय रामबाब. आमच्या बरोबर आसा प्रकाश कुंदे, जे दामोदर रामनाथ संस्थानाच्या कमिटीचेर 2016 ते 2022 प्रेसिडंट आशिल्ले. तर आमी आतां तांच्या बद्दल जाणून घेवया आनी थोडे गुलालोत्सव जो हांगा जांबावले मनयतात ताच्या बद्दलय कांय म्हायती जाणून घेवया. तुमकां येवकार आमच्या ह्या स्पेशल प्रोग्रामाचेर. तुमी आमकां गुलालोत्सवा बद्दल काय माहिती किंवा ताजी काय इतिहास आशिल्लो हाच्या बद्दल कितें सांगपाक शकता? हो गुलालोत्सवाचो इतिहास म्हळ्यार आमकां अशें बरयल्लें कांयच ना, पूण आमकां जाणटेल्यांक कळिल्लें त्या प्रमाणे
की हांगा मडगांव बड्डे वाठारांत बड्डे आनी हांगा फातोर्डा थंय एक हाजो धनगर समाज किंवा हाजो गवळी समाज म्हण तो आशिल्लो आनी त्या थंय आनी होली स्पिरीट पळय चर्च आतां आसा तातूंत रामनाथा देवूळ आशिल्लें रामनाथाची मुर्ती आशिल्ली आनी थंय देवूळ आशिल्लें थंय त्या वर्सा एक फावटी गुलाल उत्सव करताले पयलींची गजाल जेन्ना तें रामनाथाचें देवूळ थंयच्यान शिफ्ट केलें आनी दामबाबाकय 1565 मडगांव साकून जामावले गेलो तेन्ना हांगा गुलाल उत्सव तांगेलो बंद जालो पूण तांचे तो प्रश्न पडलो आनी मागीर ते दामबाब थंय व्हेलो म्हणून वर्सा एक फावटी 8 दीस थंय वचून रावून ते गुलाल उत्सव मनोवन परत येताले. तुम्ही आता कितली वर्सां झाली गुलालाक वतात जामावले? एक 30-35 वर्स तरी जाली जातली आसतली. गुलालाक हय. वता कंटिन्युअस. आणि तुमची एक खाशेली अशी कितें आठवण आसा गुलालोत्सवा बद्दल? थंय खाशेली अशें म्हणल्यार थंय हजारांनी लोक येतात गोंयचे येतात कर्नाटकांतले येतात महाराष्ट्रांतले येतात आनी आतां तर मडगांवाक चडशे तुगेले हाजे बिजनेस कम्युनिटी म्हणटा ती गुजराती जाल्ले आसात ते तर आतां सामके थंय भक्त जाल्ले आसात दामबाबाचे. आनी खाशेली आठवण म्हणल्यार अशी जेन्ना हांव कमिटी आशिल्लो प्रेजिडेंट आशिल्लो तेन्ना कोवीड आयलें कोविडा टायमार अशें जालें की लोकांक तर गुलाल करपाकच जाय गुलाल मनोवपाक उत्सव करपाकच जाय पूण गव्हर्मेंटाचे अशें हें आशिल्ले कायदे आशिल्ले की कोणाक मेळपा जायना चड लोक खंय येवपा जायना तरी आसतना सगळे लोक कसलोच चिंत करनासतना भिनासतना थंय येवन गुलालोत्सव मनोवन गेले. तर आमच्या लोकां खातीर तुमचे गुलालोत्सवा बद्दल कितें विशेश ऑर मेसेज आसा? मेसेज म्हणल्यार आतांचे खुबशे आतां देवा पासून पयस गेल्ले ते आतां परत धार्मीक जावपाक लागिल्ले आसात आनी हांगा दामबाबाची सासाय इतली व्हडली आसा की दामबाबा बरोबर तुका ह्या गुलाल उत्सवा एकच दीस दामबाबा बरोबर तुका गुलाल खेळपाक मेळटा. आमच्या बरोबर आसा पवन अग्नी जे हांगा दामोदर संस्थानाचे महाजन आसा. तर आमी तांचे कडल्यानय तांची कांय मुलाखत घेवया आनी तांच्या बद्दल गुलालोत्सवा बद्दल थोडेशें जाणून घेवया. तर तुमी कितलीं वर्सां जाली गुलालोत्सव हांगा मनयतात? आमी आतां ल्हानपणाच्यान येता पयलीं कितें आसा एक साधना गाडी अशें नाशिल्ले कारणान आमी गुलाल पयलीं एक आयतारा येवचे आशिल्ले कोणूय रिलेटिव्जां बरोबर नाल्यार मागीर नाल्यार सांजच्या वेळार. आतां गाडी आसा म्हणटकीत आतां म्हाका एक 15-20 वर्सां जालीं आमी येता हांगा. गुलाल हो एक दीस असो आसा जो कॅलेंडरान मार्क केल्लो आसा. सगळ्या लोकांक खबर आसा मडगांवकारांकूच न्ही पूण आतां सगळे गोंयभर गोंयचे भायर सुद्दां म्हजे मित्र जे आसा तांकां खबर आसा की ह्या मंगळारा हो मेळचो ना कित्याक त्या दिसा गुलाल आशिल्ल्या कारणान इट इज लायक अ फॅमिली इट इज लायक द मोस्ट इम्पॉर्टंट फेस्टिवल. आनी आमी बर्थडे सुद्दां साजरो करपाक विसरत एखाद्या पूण दामबाबाचो गुलाल हो एक दीस जो मेळटा जो आमी ह्या दिसा हरशीं देवाच्या पांया कडेन आमी फुलां अर्पण करता पूण आयच्या दिसा आमकां देव चान्स दिता आमचे बरोबर येवन गुलाल खेळपाक ज्यानी तो आमकां अलाव करता की तूं आपल्याक गुलाल लाय. हो अवसर कोणें असो खबर आशिल्ल्या मनशान देवाची भक्ती केल्ल्या मनशान सोडचो न्ही. सो जर कांय अडचण जर नासली आनी जर तशेंच जर कांय आनी कांय हें नासलें जाल्यार कोणूच अशें देवाक दामबाबाक लागीं आयिल्लो मनीस गुलालाक हेंच करूं शकना म्हणजे विसरूंकूच शकना असो हें आसा. आणि तुमी आतां तुमची हांगासर एक कशी कितें इतलीं वर्सां तुमी हांगा गुलाल खेळ्ळा तुमची कितें खाशेली अशी आठवण कितें आसा गुलाला बद्दल? खाशेली आठवण म्हणजे अशीच आसा की गुलाल खेळून तूं असो तांबडो जावंक जाय की दुसरे आठवडो पर्यंत तरी तुका तुजे मित्र मंडळींनी म्हणपाक जाय आं बरें. केन्ना एक वर्स अशें जालां की मातशी शाणपणां केली आनी बरें तेल बील लावन आयिल्ल्या कारणान दुसऱ्या दिसा म्हजो गुलाल गेलो. सो म्हाका दिसता त्या वर्सा जितल्या लोकांनी विचारलें आरे ह्या वर्सा गुलाल खेळूं ना तूं. सो अशी आतां प्रथा जाल्ली आसा की सामको तांबडो जावन तुवें वचपाक जाय आनी दामबाबाची इच्छा आसता की आयच्या दिसा तुवें सामको एन्जॉय जावपाक जाय. तोय खूश असो आसता अशें की तुजे आपले भाविकूय तशेंच खूश आसचे आनी अशेंच गुलाल खेळचो सगळ्यांनी. तुमच्या भुरगेपणांतल्यान आनी आतां तुमकां असो कितें डिफरन्स फील जाता गुलालोत्सवा बद्दल? कितें चेंज आसा काय पयलीं आशिल्लो तसोच आतां पर्यंत खेळटात? तसोच आसा तशेंच घमचे कटर घम तशेंच ढोल ताशांचो आवाज तसोच उत्साह. म्हाका दिसता 20-25-30 हजार लोक आमी आय डोंट थिंक जशें देवाचे तुमी हें सासाय मेजर करूं शकना तशेंच म्हाका दिसता भाविकांचे तुमी नंबर्स आनी तांचो उत्साह सुद्दां मेजर करूं शकना. सो हें आमी पयलीं म्हणटा अरे कमी मरे दिसता लोक ह्या वर्सा पूण मागीर सडनली अशें तयार जातात.
सो हो असोच आसा रातचे 1 पर्यंत लोक म्हाका दिसता रात कितली सर पर्यंत लोक लायन चालू उरतली लोक दर्शनाक येवपाक फाल्यां परवां सुद्दां आयतारच्यान चालू जाल्ली. सो हो म्हाका दिसता चालूच आसा अशेंच आसा आनी म्हाका दिसता अशेंच उरतलें. तुमची आमच्या व्ह्युअर्सां खातीर लोकां खातीर कितें मेसेज आसा तुमचे कितें विशीस आसा जाल्यार तुमी दिवचे. विशेस इतलेच हॅपी गुलाल. दिस इज अ डे दॅट गॉड दामबाब कम्स टू प्ले गुलाल, allows us to play gulal with him, and this is one of the most joyous days of the year. Happy gulal. तुमकां ह्या मुलाखती बद्दल आमच्या बरोबर आयिल्ल्या प्रोग्रामा खातीर देव बरें करूं.